हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. सोनिया सातेच्या अवसा, केळमेच्या अवसा, जोगेश्री महालच्या अवसा, पुरुचार्या पुरुच्या वसा, धाकटा गाडवसा, कुळकारा, रामवसा, कुळकारा, गाडवसा, कुळकारा, बेळवसा, कुळकारा. आज ही होळी आम्ही हाडटू म्हणतो ती बरे भाशेन आमची होळी सकयल देवान आनी तिका आमी हात जोडटो आनी ताका ते हात जोडटात आनी मागीर धपको मारतात मागीर सकयल घालतात होळी आनी मागीर ते सगळे ताळे बिळे सगळे उडयतात आनी मागीर ती फाटल्यान धरतात आनी झुजत 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 हाडटात सकयल. आजोबा पांचीपुरवाचो अधिकारी तो चिरवलच्या ते दोंगराच्या सकयल आणि हांगा ह्यो दोंगर सोंपलो पळय सायले गव्हर्मेंटचे सायले त्याच्या पोंदा थंय एक अशे तिगय जाण एके कडेन धांवप आनी ते मागीर बाबलपिरा पर्यंत वचप. तेंची सादारणशीच 3-3:30 हांगासून हें सुरू जातली आसा. हे कोणाचे अनुभव आमचो हांगा मुसलमान खटारे गाडयेकार आसलो पळय तेन्ना रातच्यो गाडयो बांदप त्यो बांदून बिदून भरून दवरप आनी ते साखळे पावंक गेले हांगासून 3-3:30 सोडप. तेंचो अनुभव आहा ते सांगताले की आमकां चूट दिसतली आमी ताका नमस्कार करताले आनी वयताले म्हणून. आमी एक दीस माश्यांक गेल्ले वयर डेमार माश्यांक वयताले माशे धरता धरता 3 वरां सुमार रातची जाली आमकां. सुटले आमी मागीर दोग जाण आमचे भुरगे बी आसले आनी 2 पोतयो भरून माशे घेवन येले. वाटेक आमची बॅटरी हें जाली लॅफ्ट जाली आनी वाट कळना आमी वयर फुडें गेले शिरवली धांवपाक. मागीर ते आमच्या वांगडा जो आसलो तेणी हेका उलो मारलो बाबा तूं तरी आमकां व्हरान सकयल दोंगराच्या सकयल व्हरान तो फुडें आमी फाटले सकयल पावल्याचे ना पळय जालो फुडें कोण चलनाच जालो. अशी हेची ख्याती आहा. होळी रायतली धाडूं भायली होळी ताका मानप ना. परत थंयसर सुद्दां ती सुद्दां मारली सुवाल्यार ती वडान येवप ना ताका सांगणा करूंक जाय आनी ताका सांगून ती देवूंक जाय. आनी हांगासून मानाचो सगळे मार बीर घेवन देवाचकार सगळे जावन ती मानान ती घराणे पयलीं सांगप. आनी एक थंयसर हें आसली की थुकांक बिकांक जायना ते प्राय थुकांक जायना लघुशंका करूंक जायना ताका तेजें पनिशमेंट मेळटालें. आनी विचित्र म्हणटाले जाणटे थंय बोरी खंय आसली बोरी ते रायत आनी बोरांक जर तूं न सांगतना ताका काडलें जाल्यार तुका फरफडोन सकयल येवप. ताका सांगलेंच जाल्यार त्या झाडार त्या बोरीचेर तूं टिकलें आनी ती तुका खावंक गावली. पूण ताका सांगून मस्ती केल्ल्या खूब जाणांक ताचो त्रासय जाल्लो आहा. म्हणजे सादारणसो आतां बक्षी जाल्यार देगेक जेंच्यांनी कश्ट केल्या आनी तेंच्यांनी जर आपलो फुडो क्षेत्र वाडयला जाल्यार ताका तेचो त्रास केला तेणी आपल्या क्षेत्रांत येयला येतो जाल्यार अशी तेची किर्ती आहा. आमी त्याय देवळा कडेन व्हरपाक होळी हांगा सुद्दां हेटावट केल्ले आनी ते वाल लागले पळय दुसऱ्या झाडाक ते कशें सुटना. मागीर आमी सगळे जाण उबे रावले आनी ताका म्हटलें बाबा रे आतां आमी थंय ती घोटेले व्हरपाक येयल्या तुजेच येयलीची फळां आमी तेन्ना ती बरे भशेन सोड. उकल्ली आनी वयर काडली ऑटोमॅटीक ती वाला सकयल देंवली म्हणजे पालकोण्या सकयल. तशी तो आपणाक उमेदीन होळी आपले रायतच चड खेळयता 10-15 मिनटां तरी तो खेळयतात तेज्या नंतर सोडटा. आनी एक हांगासलो आयक्यू हा म्हाजो हे न्हय हेच बांयचेर थंय मुसलमानाचो जो पयलो मौलाना आसलो तेणी ताका धरचो ठरयलो. म्हणजे तो डेली ताका हेका आतां फेरी आसली काय हेका आतां धरचो आपूण
तरी ह्या जाणट्यान ताका सांगन बगलें तूं तेचे वाटेक वचो नाका. तेच बांयचेर ताका तकली अशी परतून थंय दवरलो दुसरे दीस. ही खरी खबर ना. मुसलमान सो एका जाव सांगताले कोणेय विचारल्यार म्हणजे तेचे वाटेक म्हणजे ताका आतां आपूण धरतलो अशें म्हणजे तो शुमंतर न्ही तेणी तें केलें. मागीर तेज्या नंतर तेंच्यांनी एक सक्त ताकीद दिली बौलानाक तुमी असलें कितें करणार जाल्यार आमचे मस्जिदीत तुमी रावनाकात, तुमी वचपाचें कित्याक आमचो हांगासर मतभेद ना, आमी एक आहा दोनूय, तूं अशें कर. आनी ताका तेजी शिक्षा तेणीच दिली ताका. तेच बांयचेर सकाळीं उठ्ठत जाल्यार ह्यो अल्ला आजा दिवपाक ना, बगतत जाल्यार बांय कडेन आहा सुपर मान परतो. इतली तेजी ताकद आसली. घोटेलेचो कोण तरी मास्तर कोण आसलो आनी साखळे ताका काळोख जालो खंय आनी गाडयो तेन्ना गाडयो कमी थंयसून चलन येवपाक येयलो जाल्यार हें काम सांगलें बाबा म्हाका म्हणलो वांगड कोण ना. खोले न्हंयच्या पुलार पावलो तेन्ना आयल्या वाटे ते हेजे पूल आसलो मरे आतां मोडला आतां वयर पूल केला. त्या पुला कडेन पावलो आनी थंयसून ताका चूट दाखयल्या चल हांव फाटीं परत येयलो घालून पडलें न्हय. अशी तेजी हें चलता तेजी फकाणां जावं चोरी अशी करूंक जायना. आनी तुजी कपलसंगाक पालुशा रावना तो कपलसंगाक पावता. आम्ही एक दिसा आमच्या कुळात बसलो काय नसला कोणगे तरी बाबा काडलालो ती बायलां भायली भायली येयली न्हू तुमच्या कुळान बसाया. बसलो जाल्यार 12 जाली 1 जाला आमी आमच्यो खबरी करतो. सट्ट जाला तरी माझ्या तकलेत येवंक ना. अरे सट जाला परत सट्ट जाला म्हणजे तुम्ही आता घरा चला. तो कुळात येवन पांया पडाचो त्याचो टायम जालो तेन्ना तेणी आमकां थंय सिग्नल केला सट सट करून. म्हणजे मी काय सांगलें तांकां चला गो आमी या आतां असं जाला म्हणून सांगांक ना तांकां बाकीच्या बायलांक आतां आमी वचया. आनी कार्यक्रम आसलो तेच ताका केन्ना येता आनी केन्ना पांया पाडून वयता तो कळना ना कार्यक्रम आसता ते. आनी आमी आमचो कूळ आदी घरांनी आसला घरांनी तेन्ना तो पांया पडांक ये ना जाणटे सांगतात वाटेर असां भुरगें बी न्हिदला दारा जाल्यार पांय तो कडेक काडून पांया पडांक जाय. इतके आजोबाचें हें आसा. वाटेक खंय तरी मेळ्ळो एकटो जाल्यार कोण जाता रावले बाबा म्हटल्यार तो काय करिना जाय. ताका दुसरे भाशेन बोल्लो जाल्यार तो धक्को दी. एक म्हातारी खंय तेन्ना आमी कुड्याचे खोले करूं आनी साटयो करून साखळे भरत. ती म्हातारी तिचे मना उजवळला चान्ना पीत कसा वयता म्हणून ती म्हातारी येता जाल्यार तो फुडें चलता. ती म्हातारी तिच्या मनान काय आमचो एक जाणटो आसलो आपा म्हणून आपा बाबाजी राव मुगे मी येतो आपा बाबाजी मी येतो ती करता आपा बाबाजी. एकदां ती तेन्ना जाणना हो कोण तरी राखणदार आहा तशी परातली आनी वाटेर घरा गावला नासतना थंय ती न्हिदली न्हय आमकां जाणट्यांनी सांगला. खंय वाटेक गावलो कोण जाल्यार कोण म्हणजे वयता वाटेन रमेर बाबा म्हाका वांगड गावलो बाबा देवानूच दिलो वांगड म्हणून तो मनांत बोलता न्हू तो सुशेगाद व्हरून पायता. फाटल्यान बगला कोना मागीर ताका काय कोण तरी म्हाका हाडून पायलो देवान पायलो असो खूब जाला तसो खूब आहा तेची हा महिमा आजोबाची. म्हाजे सर्विसेन म्हाका अनुभव येयल्लो. हांव 20व्या वर्सा जॉबाक सर्विसेक लागलेलो तेन्ना म्हाका पयलींच पेडण्यां धाडलो वायलेशीन तेन्ना इलेक्शन टायमार आनी हांव गेलो आनी थंय म्हाका तेंच्यांनी साहेबान दवरलो. हांव एकटोच न्हिदा असो वयर भितर ड्युटीक आसलो. म्हाका ऑफीस टायम आसलो पूण मी पयस पडना ताका लागून हांव थंय न्हिदा म्हणटकूच म्हाका पयलीं कांय खबर नासली. जाल्यार करता करता रामनवमी येयली. रामनवमी मागीर नाटकां जाय सकयल म्हणटून हांव बंद केलें म्हाजे खिळी घातली आनी बंद केलें नाटकांक गेलो. म्हणटून म्हाज्या बरोबर एक ड्रायव्हर आसलो पुलिशेचो तो येयलो आनी म्हाका म्हणलो अरे म्हणलो आपूण म्हणलो तुका सोदी मरे म्हणलो बडी बिडी कोणो बिणो घालून पळयलो तूं भितर म्हणलो कितें कांय समजना म्हणलो तूं अशें कितें जालें काय म्हणलो. हांव म्हणलें कितें जालां तर म्हणलो हांगासर म्हणलो पयलीं पुर्तुगेज टायमार बायलांक बिलांक हाडलेलीं
तेंचे तुमकां आनी सांगूंक नाका ते कातरलें हें केलें तेंचें हें करून अशें जाल्लें आहा म्हणून विटाळ जाल्लो हांगासर आनी तूं एकटो न्हिदलो. हांव म्हटलें कितें, हांव म्हटलें सर्विसेक येयला हांगा आनी म्हाजो म्हटलें आजोबा आसतना म्हाका कसलोच म्हटलें भंय ना आनी तेणी म्हाका खूब फावटी हें केलां. हांव तरी आसतना म्हटलें कितें आमी तेंचें कांय करूंक ना, आमकां कितें आनी आमचो म्हटलें आजोबा आमच्या फाटल्यान आसता तेन्ना तेका म्हटलें कितें केलें आमकां म्हटलें भियेवपाचें ना. पूण जेन्ना जेन्ना आमी ताका उलो करी तेन्ना तेन्ना आमकां पावत. ती आमच्या देवस्थानाची ठिकाणं आहात न्हू. आजोबा मागीर तो एक सारको दिसना समोर, पूण त्याचे दांडो आसता, त्या दांड्याक खिळखिळ्यो आसतात आनी तो ह्या गांवांत देवस्थानां आसतात बारीक बारीक आनी कुळां, त्या सगळ्या कुळांचेर बी तो रातची हें मारता, फावट आसता तेजी फावट आसता. आनी अचानक कोणाक दिसाक नकळे जाल्यार कोणी धापडावता, बरो म्हण धापडावचो ना, तो समजता हो तोच म्हणून. आनी तेज्या खातीर बाद आमचे कांय जायना. ही तेजी ह्या हकिकत गांवा भायर खूब चल्ले आनी भायले लोक येणारे आमकां सांगतात पासून. आनी खरी खबर ती खोटी न्हू, खरी खबर. हे म्हाजे घरकान्नीची चुलत भयण तराणे दिल्ली आनी ती घोव सोडून हांगा आसली तेवडें काय ते तेंकां जालां आनी तिका एका देवचारान येयली. हेच भियेची चुलत भयण केवड्या गांवांतली देवचारान एका येयली आनी हेका ती खंय तरी सांपडली आमच्या आजोबाक. तेणी ती काडून बीन हाडून पायली. हय तेज्या बापायन उलो मारलो हेका, हे चेडूं खंयचे कडेन ना जालां ताका तेव्हा हातायला तें सोदून हाडना. तेका ते काडून हे आमच्या आजोबान तेज्या कडसून काडून घेवन दोगांची झगडीं अजून म्हण गितां आहा सांगता. दोगांची झगडी आनी आपल्याक काडून केन्ना तेणी घरा हाडून पावयला. म्हणजे तेजी किती पावर ती बघा. अशे तरेची म्हायती तेजी आपलो अशे तरे तेजी म्हायती खरी जाल्ली ही जाणू आमी. आनी आमकां सादारण 80 वर्सां जालीं तर अशी तेजी म्हायती बरी आहा. म्हाजी इच्छा आतां हें चेडून नाच सांगा ती ह्या बोटान चाई मोटा रिंग त्याच कुळाची आमच्या देवळाची मे पडले आसली. तीन सांग येता आसतना फाल्यां फुलां पावत मागीर योग हात दवरून तेचे कडेन एक हातीन कळे काडले, रिंग पडला खाटयेक आनी चाई रातभर सोदता. चाई ना, सकाळीं चाई काडूंक मेळ्ळें चाई ना न्हू. मी ताका उलो मारलें आतां चाई म्हटलं सांडली. सकाळीं भावांक काय सांगा देवूळ फोडून म्हटलं चौकांचा चाई तर जाई. म्हाका थंय कोणी येयलो आनी झाडटा हालयल्यार चाई आसा कळा कळ वाचता. तर अशी तेजी ह्या आमकां गावता ताकले आनी अशी कामां आमची जातात. भोंवता 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 हय दिसता चूट दिसता. हय चूट दिसता, ताजो जाडो दिसता, फळ दिसता, फळ आसता जे खाताय कांबळीची आनी फळ दिसता. पूण आमी जे जाणा जाल्ले लोक आसा तांकां कळटा तोच म्हणून आमी वाटे जायना तो. पूण आपूण वाटेचेर अळशी बिळशी करूंक जायना. आमकां खबर आहा खंयच्या खंयच्या वाटेन भोंवता तो. आमची आतां कुळां आहात 4 समाजच्या, त्या कुळावर पळय येता तो रातचो येता. आनी ह्या कुळाची त्या देवस्थानाक नांवां जाण आहात गाराण्या बोलण्याक पासून. हय हांगासर ह्या गांवांत खुबशे लोक असे आसात की मुस्लीम म्हणत जावं बाकीचे म्हणत की ते आजोबाक बरें मानतात. कित्या खातीर तर तो हांगा एक तांचो आमचो रक्षण करतो असो आसा तो. आनी तेज्याच बळाचेर आमी आयज हांगासर दीस काडटा आनी हांगासर ह्या गांवांत आमी रावता.